बाब उल्हास नाईक तुवेकर, डायरेक्टर पंचायत जिपाट, बाब मायकल ज्याने इनिशिएटिव्ह घेऊन हो खूप बरो कार्यक्रम नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा आणि साऊथ गोव्यातल्या सगळ्यो ग्रामपंचायतीचे सरपंच आणि उपसरपंच म्हणजे मोगाळ भावांनो आणि भयणांनो, आम्ही पहिलेच फावटी पळयता की एकाच प्लॅटफॉर्माचेर एक्च्युअल लोकशाही जी 3 टायरांतल्यान आसा म्हणजे पंचायत आसतली, जिल्हा पंचायत आसतली आणि लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली आमदार, खऱ्या अर्थात लोकशाही आम्ही लोकांपर्यंत व्हरपाचो प्रयत्न ह्या माध्यमांतल्यान करता. म्हाका येवपाक थोडोसो उशीर जालो. एक्चुअली हांव नॉट मायकलाक खरे कार्यक्रम सुरू करण्यापासून लास्ट पर्यंत हांव जाय आसता, पण त्यांनी म्हाका एक्चुअली 3ांकूच आपयल्लो. पण बाकीच्या म्हज्या व्यस्त शेड्युलाच्या खातीर हांव ह्या कार्यक्रमाक थोडोसो उसरा पावलो. बट खरोखरूच आमच्या फायनान्स कमिशनचे चेअरपर्सन हांगासर आसात, बाकी सगळे जाण, डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग, एकंदर म्हणजे एक्च्युअल प्रोसेसान इन्वॉल्व आसपी प्रत्येक घटक जाका आमी पळयता की ताका इन्वॉल्व केला आणि तेजी खरी गरज आसा. आणि जेन्ना सुरवात करता आमी 5 वर्सांची तेन्ना एक्च्युअल काम जर आमकां समजलें जाल्यार तें काम आमी खूब बरें करपाक शकतले. अंडर द पंचायत राज आर्टिकल 243 आमकां जर कळ्ळें जाल्यार आमी खूब बऱ्या अर्थात म्हणजे हांव पंच कित्याक जाला, हांव सरपंच कित्याक आनी हांव उपसरपंच कित्याक, म्हजे रायट्स कितें, ओके, हांवें कितें करपाक जाय हें एक्च्युअल खूब बऱ्या पद्दतीन आमी करपाक शकतले अशें म्हाका दिसता. आणि निश्चितच रित्या आमी जे पळयता की खऱ्या अर्थात आमकां ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांचें स्वप्न ह्या आझादी का अमृत महोत्सव म्हणजे अमृत काळात आमी लोकांपर्यंत जे पावोवपाक जाय, आत्मनिर्भर भारत, खऱ्या अर्थात मेक इन इंडिया कन्सेप्ट, वोकल फॉर लोकल हे कन्सेप्ट आमी लोकांपर्यंत पावोवपाक शकतले आणि गोंय स्वयंपूर्ण करपाक शकतले. म्हणजे तुमकां सगळ्या जाणांक कळकळीची विनंती आसतली, स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमेन आमी जर स्वताहून भाग घेतलो जाल्यार निश्चितच रित्या म्हणजे बऱ्याचशा जाणांक दिसता की गोंय स्वयंपूर्ण करता जाल्यार पंचायतीक खूब पयशे दिवपाक जाय. पंचायतीक पयशे दिले जाल्यार गोंय स्वयंपूर्ण जातलें? जावंक शकना. आमी इतके दीत आसा, फक्त ताका आमची इच्छा शक्ती जायी पडटली, जाल्यारूच इट इज पॉसिबल आसा. आमचे स्वयंपूर्ण मित्र खूब बऱ्या पद्दतीन काम करता, वेगवेगळे कडेन खूब बऱ्या पद्दतीचें काम फाटल्या म्हज्या 3 वर्सांच्या टेन्युअरांत हांवें पळयलां. आनी म्हणूनच हांव तुमकां सगळ्यांक अपील करता म्हणजे विदाउट एनी एड फ्रॉम द गव्हर्मेंटाच्या सपोर्टा शिवाय सुद्दां तांच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीचें काम वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतींनी आमकां करून दाखयलां. पण तुमकां जो जाय, जो सपोर्ट जायो तो सगळो सरकारा कडल्यान मेळटलोच. पण त्याच बरोबर तुमी जर बऱ्या अर्थी काम करपाक सुरवात केली आसत जाल्यार तें काम आनीक खूब बऱ्या पद्दतीन जावपाक शकतलें. स्वच्छता ही सेवा ह्या कार्यक्रमाचें आमी लॉन्चिंग केलें फुडले 15 दीस म्हणजे 15 सप्टेंबर पासून 2 ऑक्टोबर हें काम चलतलेंच. बट ताका सुरवातीक हांव एकूच फक्त एड करता. इट इज एन ऑन 17 ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरांचो बर्थडे आसा, बट तिकोच न्ही, इट इज एन ओशन डे. मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ सायन्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लायमेट चेंज, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्यांनी स्वच्छ समुद्र सुरक्षीत समुद्र म्हणजे गोवा बिंग अ कोस्टल स्टेट, आमी आमचो जर बीच क्लीन उरले आसत जाल्यार आमचे कडेन टुरिस्ट एट्रॅक्शन आनिकूय जावपाक शकता. म्हणून ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन 17 सप्टेंबरा दीस म्हणजे शेनवारा सकाळी 8 वरां पासून 10 पर्यंत फक्त 2 वरां खातीर ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन केलां. कोस्टलाचेर जितक्यो ग्रामपंचायती आसा त्या सगळ्या ग्रामपंचायतींनी आमच्या टुरिझम मिनिस्ट्रीच्या बरोबर येवन 8 वरांचेर बिचांचेर येवचें. ज्या कार्यक्रमाक आमचे सगळे आमदार, पंच, सरपंच, ऑल गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स, सगळे स्टाफ हे बिचाचेर आसतले. पुराय कोस्ट लायनीन म्हणजे आमी पळयता की काणकोण पासून तेरेखोल पर्यंत सगळेच जाण सकाळची 2 वरां आमी मॅसेज दिवपाक जाय. आमचे बीच एक क्लीन बीच आसा, सेफ बीच आसा, से नो टू ड्रग ही सगळी मॅसेज दिवपा खातीर हांव अपील करता की सगळे पंच, सरपंच, गांवांतले NGO सगळ्या जाणांनी एट अ टायम 2 वरां फक्त आपली बिचार स्पेंड करची, बीच क्लीन करचें, ह्युमन चेन फॉर्म करची आणि दाखोवची की गोवा युनायटेड आसा आणि गोंयांत आमी टुरिजमाक वेलकम करता. ही मॅसेज दिवपा खातीर तुमी सगळ्यांनी एकत्र येवचें हें तुमच्या लागीं मागता. उरलेले 15 दीस तुमी ग्रामपंचायतीच्या वतीन जी आमी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0
जे मिशन तुम्ही ग्रामपंचायतीच्या वतीन सुरवात केल्या म्हाका खबर आसा ताच्या खातीर लागपी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडल्यान जे तुमकां सहकार्य जाय ते निश्चितच रित्या ते सगळे सहकार्य तुमकां मेळटलें आणि तुमच्या टेन्युअराची सुरवात तुम्ही खूप बऱ्या पद्धतीन ट्रेनिंग घेतल्या उपरांत म्हणजे म्हाका दिसता मॉड्यूल बॅग तुमकां दिवपाक रेडी केला मुद्दामून भितरलो ट्रेनिंग मॉड्यूल घरा कडेन व्हरून दवरूं नाकात वाचात तितूंतल्यान तुमकां ट्रेनिंग मॉड्यूल वाचल्या उपरांत कळटलें की हांव पंच म्हणून हांव कितें करपाक शकता हांव खंयच म्हणजे आमच्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांची अंत्योदय ह्या विचारधारेचेर द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी द लास्ट पर्सन इन द सोसायटी म्हणजे कोण एखादी अपंग भाव आसतलो एखादी विधवा भयण आसतली ह्यांच्या पर्यंत जर आमी पावपाक जाय आसत जाल्यार आमदार एक वेळ पावूंक शकना मुख्यमंत्री मंत्री एखाद वेळी पावूंक शकना पण तुम्ही पंच म्हणून त्या लास्ट मनशा पर्यंत पावपाक शकतले ताका मदत करपा खातीर सरकार आसा म्हणजे तुम्ही जर काडून पळयशात जाल्यार त्या प्रत्येकाक मदत खंयच्याय पद्दतीत करप हे ऑलरेडी गव्हर्मेंटा कडेन तेज्यो योजनाय आसा आनी आमचो पावपाचो प्रयत्न आसा म्हणून हांवें म्हटलें की ट्रेनिंग मॉड्यूल जर तुम्ही एकदां काडून पळयलो जर आसत जाल्यार भितर 100% योजना ज्यो जायो लोकां खातीर त्यो सगळ्या लोकां खातीर दिवपा खातीर आमी आसा हांव उदाहरण म्हणून मुद्दामून सांगता कारण जे स्पेशली डिजाबल्ड लोक आसात गोंयांत जवळपास आमी 11,000 आतां पर्यंत टार्गेट केल्या 11,000 लोकां पर्यंत UDID कार्ड आनी तांकां डिझायर्ड इक्विपमेंट म्हणजे तांकां लागपी व्हीलचेअर पासून कॉक्लियर इम्प्लांट पर्यंत म्हणजे ज्याची कॉस्ट 6.5 लाख रुपया आसा फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार दिवपाक आसा आमकां फक्त फॅसिलिटेटर म्हणून काम करपाक जाय म्हणजे त्या लोकां मदीं आनी आमी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाच्या मदीं जर काम केलें हांवें कित्याक सांगता तर कोणी दिले काय सरकारान दिले म्हणना तुवें दिले म्हणटा म्हाजो फाटलो अनुभव कारण फाटले जेन्ना आमी सोशल वेलफेअरच्या मार्फत तेन्ना एखाद्या यंग चलयेक 34 इयर एज ओल्ड एक्सिडेंटान तेजो स्पायनल कॉर्ड इंजुरी जाल्ली आनी ते 4 वर्सां घरात आशिल्ले तेजे कडेन व्हीलचेअर घेवपा खातीर एफोर्डेबल नाशिल्ले आनी जेन्ना आमी व्हीलचेअर दिली तेणी स्टेजीर सांगलें फाटल्या 4 वर्साच्या उपरांत आपूण पयलेच फावटी आपल्याक कोणी तरी घरा भायर हाडले आनी तुमी व्हीलचेअर दिली म्हणून आमी घरा भायर येवपाक शकता आपूण त्या खातीर त्या व्हीलचेअराची कॉस्ट फाल्यां सकाळी 1.5 लाख आसतली 2 लाख आसतली आमी दिवपाक शकता आमी सरकाराच्या वतीन दिव येता म्हणून हांवें म्हटलें कॉक्लियर इम्प्लांट हें ऑपरेशन फक्त 6 वर्साच्या पयलींच धाकल्या भुरग्याक करपाक जाता आनी तेजी कॉस्ट 6.5 लाख रुपया पर्यंत आसा तुम्ही थोडेशे जर मॉनिटर केले तुम्ही थोडेशे जर ऑब्जर्व केले पळयले आनी ताका फॅसिलिटेट करून GMC पर्यंत पावयले आसत जाल्यार तेजे 6.5 लाख रुपया ताका एकूय मोडपाची गरज ना ते भुरग्याची कायमचे जे जाका आमी म्हणटा की हियरिंग इम्पॅक्ट जो आसा तो तुमी पयलीं जर आमकां ऑब्जर्व जाले जाल्यार ते तुमी ताका फायदो करून दिवपाक शकतले सेम वे म्हणजे पायाचे ऑपरेशन आसतली अशी वेगवेगळी फिजिकल डिजाबल्डाच्या बाबतींत आसा म्हणून अंत्योदय ह्या विचारधारेचेर जर आमी काम करपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता आमी अशा तरेन सगळे जाण खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करपाक शकतले आमचें काम फक्त एखाद्या कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दी नाल्यार दिवं नाका इतक्या पुरतें ना बरेचशे फावटी बरेच पंच निवडून येता आयच्या म्हयन्याक एकदांच पंचायतीन येतले कित्याक रे आयच्या बोर्डाक मिटिंगेक काय म्हणून येतातले कोणाक लायसन्स दिवपाच्या तेजे बंद करा तेजे दिवं नाका आनी घरा वयतले हें काम न्ही तें काम करपाक आमी पंच जावंक ना आमी पंच जाल्यार जर आसत जाल्यार म्हाका दिसता आपल्या वार्डांतल्या त्या 400-500 लोकांक आमी सर्वीस दिवपा खातीर पंच जाल्यार म्हाका खबर आसा दीस इज नॉट अ फूल टायम जॉब माविनान उलयता सोंपयता आसतना सांगलें की हॉनरेरियम वाडोवपाक जाय डेफिनेटली म्हाका खबर आसा की पंच सरपंच जिल्हा पंचायत हांचो सगळ्यांचो हॉनरेरियम वाडोवपा जाय आमचो बाब उल्हास नायक तुयेकर विधानसभेनूय आनी विधानसभेच्या भायरूय बी बींग ZP आसल्या कारणान तो वाडोवचो हॉनरेरियम म्हणून तो कायम तांच्या वतीन सातत्यान सांगत आसा पण हांवें कित्याक सांगलें तर म्हणजे आमी जर मायन्यूटली ऑब्जर्व केले आसत जाल्यार त्या वार्डांत आमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आसात गव्हर्मेंटाची स्कीम केंद्र सरकारच्यो योजना आसतल्यो राज्य सरकारच्यो योजना आसतल्यो PMEGP आसतली EDCच्या वतीन CMRY आसतली एखाद्याक जर स्वताच्या पायार उबो करपाचो जर आसत जाल्यार ते आमी करपाक शकतले मत्स्य संपदा सारकिल्यो वेगवेगळ्यो योजना आसतल्यो हांवें कित्याक सांगलें हांव जेन्ना मॉनिटर करता आमच्या प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी खंयच्या डिपार्टमेंटांतल्यान केंद्रांतल्यान कितल्यो योजना हाडल्यो आनी कश्यो राबयल्यो तर आसत जाल्यार हांव पळयतां की बरेचशे फावटी ज्यो इंडिविज्युअली बेनिफिट्स लोकांक आमी गव्हर्मेंटाच्यो हाडटा म्हणजे आमच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाक ज्यो बेनिफिट्स मेळपाक जाय ते सगळे हाडटा
बट जेन्ना आमी प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटाच्यान मॉनिटर करता तेन्ना इंडिव्हिज्युअली मॉनिटरींग जेन्ना पळयता तेन्ना गोंयांत लिस्ट युटिलायझेशन आसा. लिस्ट खरें म्हटल्यार इतको अवेरनेस आनी एड्युकेशन स्टँडर्ड आमचो हाय आसल्या कारणान आमचें युटिलायझेशन सगळ्यात बरें आसूंक जाय आसलें तें सगळ्यात कमी आसा. आमचो म्हणजे गोंया सारकेल्या कोस्टल स्टेटीन जलसंपदा आसतल्यो किंवा मत्स्य संपदा आसतल्यो हाज्या सारकेल्यो सगळ्यो योजना खरें आमी इम्प्लिमेंट करपाक शकता. पण हें केन्ना जातलें? आमी जर पंच सरपंच हांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेतलो जाल्यारूच आमी बदल घडोवन हाडपाक शकता. म्हाजी तुमकां रिक्वेस्ट आसा की आमी टार्गेट ठरोवचो पडटलो. वर्सांतल्यान आपूण 4 ते 5 जाणांक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करून दिवपाक शकतलो. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करून दिवपाक परत तुमकां पयशे दिवपाची गरज ना. तुमी दुसऱ्यांक पयशे दिवं नाकात, बट ताका पयशे खंयच्यान मेळटा हें दाखोवपाची तिकी गरज ना. PMEGP आसा, खादी ग्राम उद्योगाच्या अंडर दिता आमी. EDC विथ द 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट आमी महिला खातीर लोन दिता. आमी पळयता की RDAच्या अंतर्गत आमचो हे जे काम करतात NRLM त्याच्या अंतर्गत वेगवेगळे ग्रुप्स आमी जेंकां लिंक करून दिता. हांकां वेगवेगळ्यो फूड प्रोसेसिंगांतल्यो किंवा वेगळ्यो सगळ्यो योजना केंद्रांतल्यो आमी हांगासर इम्प्लिमेंट करपाक शकता आनी त्यो तुमी करच्यो हें तुमच्या लागीं मागता. कारण पंच म्हणून काम करता आसतना हे सगळे आपण प्रत्येकाच्या वार्डात प्रत्येकान ठरवचें वर्साक 4 जाणांक तरी आपण सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करतलो आनी तें शक्य आसा. कारण त्या खातीर आनी जो सपोर्ट तुमकां जाय तो पुराय सपोर्ट म्हणजे सरकार म्हणून म्हजी दिवपाची तयारी आहा. इररिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल डिफरन्स कोण खंयच्या पार्टीचो आसा हें विसरत थोडोसो काळ आनी काम करतना तरी विसरात. कारण तें केन्ना हांव स्वता पळयना. कारण हो ते पार्टीचो हो हे पार्टीचो तुमी मुद्दाम म्हणून पळयात. हांवें केन्ना डिफरन्शिएट करूंक ना, डिस्क्रिमिनेट करूंक ना. तुमकां जें काम करपाक जाय त्या खातीर गव्हर्मेंटाची सगळी मशिनरीज आमी खूब बऱ्या पद्दतीन थंयसर वापरपाक शकतले. केंद्रांतल्यो सगळ्यो योजना आनी तुमचो स्वयंपूर्ण मित्र हो खूब बऱ्या पद्दतीन तुमी जर ताका थोडोसो बूस्ट दिलो, तुमी जर थोडेशे ताका आनीक दिले ताका सपोर्ट केलो आसत जाल्यार तो खूब बऱ्या पद्दतीन हें काम करपाक शकतले. आनी तुमी सगळ्यांनी जर काम करीत जाल्यारूच आमकां आमी म्हणटा की वेगवेगळी टार्गेट अचीव करप शक्य आहा. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल आमी सगळे जाण उलयता वेगवेगळ्या विशयाचेर आनी विशेश करून सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल ह्या विशयाचेर उलयता आसतना आमी हर घर नल से जल आमी 100% टार्गेट सर्टिफायड अचीव करपाक शकले. आउट ऑफ 100 मार्क्स अचीव आमी जेन्ना सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटात ह्या हितूर केल्या. 100% इलेक्ट्रिफिकेशन इन ऑल हाऊजीस आमी 100% मार्क्स अचीव केले. 7 नंबराच्या वयल्यान आमी 4 नंबराचेर पावले ऑल इंडिया लेवलचेर. 4 नंबराच्या वयल्यान म्हाका खात्री आमी 2 नंबराचेर पावतले. पण आमकां तेच 1 नंबराचेर पावपाक जाय आनी मेंटेन करपाक जाय आसत जाल्यार प्रत्येक पंच सरपंच आनी ह्या सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोलाचेर काम करचें पडटलें. म्हणजे क्लिनिनेस, मेंटेनन्स, वॉटर बॉडी कन्झर्वेशन्स हे सगळें काम इट इज नॉट ओन्ली डायरेक्ट द गव्हर्मेंट. आमी पळयतात की अमृत सरोवराच्या अंतर्गत आमी जवळपास 150 सरोवर्स मिन्स पॉन्ड्स, लेक्स हे सगळें काम डिसील करपाचें, मेंटेन करपाचें. आनी हांव तर म्हणजे आमच्या WRD मिनिस्टरान हे फावटी पयले फावटी खंय तरी आपल्या एखादें तळें आसा त्या तळ्याचेर तें डिसील्ड केलां, परत सारकें केलां आनी थंयसर फ्लॅग हॉस्टिंग जालां. तुमी मुद्दाम म्हणून पळयात. आतां ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची? ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पंच सरपंच पंचायतीची आसा. म्हाज्या गांवांत वॉटर बॉडीज कितल्यो आसा त्यो मेंटेन कश्यो उरतल्यो तें काम तुमचें आसा. हांव मुद्दामून बेतालबाटी पंचायतीचे हांव एप्रिसिएट करता. 20 वर्सां पयलीं ग्रावंड जाल्लो, लेकूच नाशिल्लें. म्हणजे बेतालबाटीच्या आमच्या तेन्नाच्या सरपंचान स्वयंपूर्ण मित्राच्या बरोबर हार्डली 20 लाख रुपीज खर्च करून पुराय डिसिल्ड केलें आनी कंप्लिटली डिसिल्ड करून डिसिल्डूच न्ही तर थंयसर कंप्लिटली त्यांनी बोटींग फेसिलिटीज दवरली. हांव एन जॅन MLA बाबाशान दोगूय जाणांनी त्या लेकान बोटींग करपाक शकलें. हें कित्याक पॉसिबल जालें? गव्हर्मेंटान जाल्यार पॉसिबल नाशिल्लें. दॅट स्वयंपूर्ण मित्र आनी सरपंच यांची ट्युनिंग जोडी म्हणून शक्य जालें. आनी आमी जर गव्हर्मेंट म्हणून करपाक गेले जाल्यार ताका 1 कोटी रुपया लागतलो. हांवूच सांगता. त्यांच्यानी काम केलां, त्यांच्यानी स्वता पंच सरपंच हांच्यांनी ते स्वता काम केलां थंयसर. आमी फक्त ताका फायनान्शियल सपोर्ट जाय आसलो तिकोच सपोर्ट दिला. हें शक्य आसा फक्त तुमी जर करीत. म्हणून हांवें म्हटलां की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल मेंटेन करप आनी तो अचीव करप तुमच्या सगळ्यांच्या वयल्यान आमकां शक्य जातलें. आमी सदांच म्हणटा देर शूड बी द नो पॉवर्टी, झिरो हंगर, क्लीन ड्रिंकींग वॉटर, सॅनिटेशन, एफोर्डेबल अँड क्लीन एनर्जी, क्लायमेट चेंज मिटिगेशन ह्या सगळ्या विशयाचेर म्हाका दिसता ट्रेनिंगान तुमकां ट्रेनिंग मॉड्युलान प्रत्येक विशय घेवन तुमकां हितूर ट्रेनिंग म्हणजे नो पॉवर्टी म्हणजे कितें. आमी जर गरिबी हटाव म्हणटा आसत ती बेश्टी जावची ना.
आमी आमच्या गांवांतलो अत्यंत गरीब कोण ताच्या खातीर पंचायत म्हणून हांव कितें करूंक शकतले. निदान कांयच ना जाल्यार ताका नरेगाच्या अंडर लेबर म्हणून आमी रजिस्टर्ड करून घेवपाक शकतले. 180 दिसाचें काम आमी ताका दिवपाक शकता. म्हणजे 180 इंटू 320 320 रुपया आमी मिनिमम वेजीस दिता आतां, त्यो आमी ताका दिवपाक शकतले. म्हणजे आमी जर प्रयत्न केलो जाल्यार आमकां नरेगाच्या अंतर्गत 180 दीस सुमार काम आमी ताका दिवपाक शकता. म्हणजे ऑलमोस्ट हाफ द इयर. मागीर आमी जर सोदचे ना आसत जाल्यार आनी कोण सोदतलो. म्हणून म्हाजें म्हणणें आसा, नो पॉवर्टी वगीत हांवें म्हणून जावचें ना, तुमीय म्हणचें पडटलें. झिरो हंगराचेर तुमी उलोवचें पडटलें. क्लीन ड्रिंकींग वॉटर ह्या विशयाचेर तुमी सुरवात करचें पडटलें. आमचे PWD मिनिस्टर फक्त जाला कितें, आमी प्रत्येक जबाबदारी सरकाराचेर सोडून दिल्ली आसा. इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची आसा आनी आमी सगळ्यांनी ती घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. तुमी निश्चित रित्या ते घेतले. हाज्या फुडें आमी डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी एक्टिवेट करपाचो विचार आमचो आसा. कारण डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी, ZP, पंचायत हांकां जर इनवॉल्व करीत, म्हणजे आतां जाला कितें, कोणाक दिसता म्हणून गटर बांदता, कोणाक दिसता म्हणून रस्तो बांदता, कोणाक जेका दिसता तो ते बांदीत आसा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान गतीशक्ती नांवाचो प्लॅटफॉर्म तुमी मुद्दामून गतीशक्ती ॲपाचेर वचून पळयात की पुराय देशाचे राज्याचे प्लॅनिंग सुरू आसा. ऑन द सेम लायन आमकां जर पळयता की आमी डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी एप्रूव करून तुमकां सगळ्यांक विश्वासान घेवन गांवांतलो प्लॅनिंग एकदांच जावपाक जाय. म्हाज्या पंचायतीन फुडल्या 5 वर्सांक हांव कितें करतलो हाजो जर प्लॅन रेडी जालो जाल्यार टप्प्याटप्प्यान तें काम कंप्लीट करूं शकता. आमी जर ठरयलें की टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या वतीन कितें करतलो, WRDच्या वतीन कितें करतलो, ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या वतीन कितें करतलो, आमकां दिसता म्हणून आमकां अंडरग्रावंड लायटींग कर, सगळेच सांगात सुटले अंडरग्रावंड लायटनींग, अंडरग्रावंड केबल घाल, आमकां सगळे जाण प्रत्येक सांगता अंडरग्रावंड केबल घाल. अरे बायोगॅस सारकिल्लो प्रोजेक्ट ताका आमी अप्रिशिएट आमचो वाळपय नगरगांवचो सरपंच मराठे ताणें गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो प्रोजेक्ट गांवांतल्या सगळ्या लोकांक गॅस फुकट दिवपाचो प्रोजेक्ट. म्हाका फक्त प्रोजेक्टाचें नांव येना पयर तेणी मुद्दाम गोधन प्रोजेक्ट इट इज, बट ताका अजून एक नांव आसा, दीनबंधू गॅस योजना. गांवांतल्यो सगळ्यो स्टेक एटल प्रोजेक्ट तुका मॅनेजमेंट करतात, तेजीच बायोगॅस तयार करून गांवांतल्या सगळ्या लोकांक फ्री ऑफ कॉस्ट आमी दिवपाक शकता. कोणाक सिलिंडर 1000 विकतो हाडपाची गरज ना. गांवांत घरां 100, 150, 200 घरां आसात. एक कम्युनिटी बायोगॅस जर प्रोजेक्ट ताका 90% कम्युनिटी सबसिडी आसा. एकाय मनशाक सिलिंडर गांवांत हाडपाची गरज ना. आमी तें सोडून सगळे थंय पॉवर मिनिस्टरा कडेन लागले केबल घाल म्हणून. असो इनोवेटिव्ह प्रोजेक्टाचेर आनी प्लॅन करून खंयच्या डिपार्टमेंटाचो प्रोजेक्ट आपल्या गांवांत वाड्यार आमी मॅनेजमेंट करतले हाजो विचार आमी करपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता तें जर केलें आमी जाल्यारूच आमी जेका म्हणटा की स्वयंपूर्ण गांव जालो जाल्यार स्वयंपूर्ण गोंय जातलें. म्हाका आत्तां गरज कितें आसा, आमी पळयता की प्रत्येक गरज असलेली गोश्ट आमी भायल्यान हाडपाक लागल्या. एक काळ असो आशिल्लो की आमकां गोंयांतूच सगळें मेळटालें. आमकां आतां जाय तें प्रत्येक चिकन आमी भायल्यान हाडटा, दूद आमी भायल्यान हाडटा, फुलां आमी भायल्यान हाडटा, फळां म्हण हांगा थोडी कमीच जाता ती आमी भायल्यान हाडटा. सगळेंच आमी भायल्यान हाडपाक लागल्या. म्हणजे डेलीचे क्रोड्स ऑफ रुपीज आमी भायल्या राज्यान इम्पोर्ट करपा खातीर दिता. जाय जाल्यार दुदाचेरूच कितले पयशे दिता पळय न्ही ताचें कॅल्क्युलेशन काडात. आमची रिक्वायरमेंट इज 4 lakhs फॉर सीजन. 4 लाख आमकां दूद दिसाक लागता. 4 लाख. आमचें प्रोडक्शन नॉट मोर दॅन 1 lakh. म्हणजे 3 लाख इंटू 50 रुपया जालें दूद मावी, अरावंड 40 रुपया धर, हांव 50य म्हणना. कितले पयशे जाले? द क्रोड्स ऑफ रुपीज आमी पर डे, आनी दीस इज अ कॅश मनी. डेली तेंचे लोक येता आनी वता. 20 crores सबसिडी आमी एन्युअली भायल्या राज्याक दिता. म्हणजे 20 crores डायरेक्टली आमकां हॉर्टिकल्चराची सबसिडीज आमी तेंच्या राज्यात दिता. आमी लायले जाल्यार आमच्या शेतकऱ्यांक फक्त 2.5 कोटी मेळ्ळ्या फाटल्या वर्साक, आनी 20 कोटी आमी भायल्या शेतकऱ्यांक दिल्या. 2.5 कोटी आमच्या थोड्याशा शेतकऱ्यांक आमी स्वयंपूर्ण सुरू केल्या उपरांत मेळ्ळ्या. म्हणजे विचार करात. आमी ते जर सुरवात केले, म्हणजे तुमी म्हणटले की आमी करूं वचूं ना, मोटिवेट करात. तुमी सांगात, सुरवात करात. म्हणजे सुर्ला गांवांत हांवें न्हू स्वयंपूर्ण मित्रांत 15 वर्साच्या उपरांत परत एकदा शेत सुरवात करपाक लायलें. इनिशिएटीव स्वयंपूर्ण मित्राची आसा. तेणी स्वता तांकां सुरू करून लावन तांकां कम्युनिटी फेन्सिंग करून दिलें. एग्रीकल्चर लावपाक तेंच्यांनी सुरवात केली 15 वर्साच्या उपरांत. फर्स्ट टायम गांवांतले शेतकरी शेतांत देंवले.
त्या खातीर तुमी मोटिवेट करचें पडटलें, तुमी इनिशिएटीव घेवची पडटली, जाल्यारूच पॉसिबल आसा. म्हणून म्हटल्यार हांवें स्वयंपूर्ण गांव जावपाक जाय. स्वयंपूर्ण गांव जातलो तेन्नाच स्वयंपूर्ण गोंय जातलें. आनी तें तुमी सगळ्यांनी तुमच्या कडल्यान अपेक्षा जी आसा ह्या ट्रेनिंगाच्या उपरांत ती आमी सगळे जाण पंचायत राज्य जे म्हणटा, पंचायत राज्य नो डावट आमकां सगळ्या जाणांक सगळे अधिकार जायत, बट त्याच बरोबर आमी सगळ्यांनी त्याच पद्दतीत काम करपाची गरज आसा. म्हाका खात्री आसा की निश्चितच म्हणजे तुमचे पंचायत राज ॲक्टाच्या अंतर्गत येवपी तुमचे रायट्स हे सगळे जाण, बट खंयच्याच प्रोजेक्टाक विरोध करूंक जाय म्हणून विरोध करूं नाकात. खुबशे फावटी पळयलां, हांव मुद्दामून सांगता की गव्हर्मेंटान प्रोजेक्ट रेडी केलो, तेजी ऑक्युपन्सी पंचायत दिना. आनी तोय बी कसलो प्रोजेक्ट? कम्युनिटी टॉयलेट्स. ऑक्युपन्सी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक जर बील फायनल जावपा जाय जाल्यार पंचायत ऑक्युपन्सी दिना ताका. पंचायत हांव आसूं तेजेर उलयना हांव, बट ज्या तुज्याच पंचायतीन तुज्याच एका टॉयलेट बांदल्या आनी ताका जर कॉन्ट्रॅक्टराक ऑक्युपन्सी दिवन हँड ओवर करपाक जाय टुरिजम डिपार्टमेंटाक, जाल्यार पंचायत तांकां ऑक्युपन्सी दिना. वॉट इज दीस? आनी ते कोणाक? गांवांतलो ट्युरिस्ट थंयसर येता तांच्या खातीर बांदलेलो प्रोजेक्ट आसा आनी त्या खातीर तो प्रोजेक्ट 6 म्हयने डिले जाता. हे जावन उपयोग ना. आमी म्हणटा की गांवांतल्या एखाद्या प्रोजेक्ट बऱ्योय पंचायती आसा, हांव ना म्हणना की पंचायती प्रोजेक्टाक वेलकम करपी धारबांदोडा पंचायत आमची, तांकां सांगना फुडें तांच्यांनी सांगलें की आमी दोनूय प्रोजेक्टाक वेलकम करता. लँड दिता म्हणल्यार लोक अक्षरशः खावपाक येता. त्या जाग्यार धारबांदोडा पंचायती खरोखरूच हांव तांचें अभिनंदन करता. आमच्या नॅशनल सायन्स फॉरेन्सीक युनिव्हर्सिटी आनी नॅशनल स्कूल ऑफ लॉ हांवें अनावन्स करिना फुडें तांच्यांनी प्रेस घेवन सांगलें वी आर वेलकमिंग द गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट म्हणून. आमी मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता, दोनूय आमच्या गांवांत प्रोजेक्ट हाडटा म्हणून. आनी हाज्याय फुडें हाडले जाल्यार आमी अभिनंदन करपाक तयार आहा. हें तांच्यांनी स्वताहून सांगलें. कारण आमकां डेव्हलपमेंट पळोवपाक जाय, आमकां डेव्हलपमेंट कितें ताचो विचार करपाक जाय आनी वेलकम करपाक जाय. अशाय पद्दतीच्यो पंचायती हांव टिका करता. हेजो अर्थ सगळेच ना, कोण तरी एखादो दुसरो असो आसता, पण गांवचो विचार करून म्हाका दिसता प्रोजेक्टांचो जर आमी विचार केलो जाल्यार निश्चित रित्या म्हणजे गोंयांत जी डेव्हलपमेंट जावपाक जाय त्या डेव्हलपमेंटा खातीर आमी सगळ्यांनी म्हणजे सपोर्ट करप, शक्य आहा तितको सपोर्ट करप. मामीन बाबान उलयता आसतना त्यांनी टेक्निकल सेल जो नवीन फॉर्म केला त्या निश्चितच ताच्या अंतर्गत तुमचे क्लियरन्स आनी बाकीची सगळी ओके हे सगळे करप शक्य जातलें. तुम्ही परत एकदा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास आम्ही सगळ्यांनी जर प्रयास केलो, सगळ्यांनी जर प्रयत्न केले जाल्यारूच डेव्हलपमेंट जावप शक्य आसा. आयच्या ह्या ट्रेनिंगात निश्चित तुम्ही दनपारच्यान 3 वरां हांगासर वेगवेगळ्यांची सेशन आयकल्या आसतली. फुडल्या 4 दिसाच्या सेशनात मुद्दामून प्रत्येकाक ट्रेनिंग सेशन अटेंड करपाक लायात. तुमचो प्रत्येक पंच सरपंच यांच्यानी ट्रेनिंग सेशन अटेंड करचें अशें म्हाका दिसता. आनी ह्या ट्रेनिंग सेशनांतल्यान आमकां फुडल्या 5 वर्सांक गांवचो विकास कशा पद्दतीत करचो हे आमी थारोवचें, तेजो प्लॅन करचो आनी प्लॅन करून डेव्हलपमेंट करची. फुडल्या 5 वर्सांक वेरियस डिपार्टमेंट मिन्स हे जर आमी पळोवपाक शकले जाल्यार 56 डिपार्टमेंट त्याच्या वतीन ल्हान ल्हान जरी एक प्रोजेक्ट आमी घेवपाचो जरी ठरयलो आसत आनी प्लॅन पद्दतीत आनी ते वेवस्थीत रित्या 5 वर्साचें प्लॅनिंग जालें आसत जाल्यार तेजो फायदो जातलो. म्हाका दिसता आमी स्वयंपूर्ण गोंय योजना सुरू करता आसतना प्रत्येक पंचायतीचो आमी सर्वे केल्लो. आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशनान सर्वे केला. तुमच्या गांवांत एग्रीकल्चर कितलें आहा, हॉर्टिकल्चर कितें जावपाक शकता, तुमच्या गांवांत मोनमेंट्स कितें आसा, टुरिजम प्लेस कितें आसा, ताका स्कोप कितें आसा. DHEच्या सायटीचेरूय सगळ्यांचे मॉड्युल्स एवेलेबल आसा. तुमच्या पंचायतीनूय स्वयंपूर्ण मित्रा कडल्यान तो मॉड्यूल तुमकां मेळूं शकता. तो एकदां पळयात आनी तेतूंतल्यान गांवांत आसा कितें. बऱ्याच जाणांक आपल्या गांवांत कितें आसा हेच खबर ना, हांव खरेंच सांगता. आनी आपल्या गांवांत कितें जावपाक शकता आमी तेजेर आमचो एम्स, ऑब्जेक्टिव्स आनी प्लॅनिंग हें बी त्या मॉड्युलांत आमी बरोवन दिल्लें. डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशनांतल्या सगळ्या कॉलेजींनी प्रत्येक गोंयांतलो गांव 191 ग्रामपंचायती सर्वे करून त्या ग्रामपंचायतीन स्कोप कितें आसा हेंय तातूंतल्यान बरयलां. आनी तें जर तुमी एक स्टडी करीत जाल्यार म्हाका दिसता खूब बऱ्या पद्दतीचे वयता आसतना काल गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड हांच्यांनी आमच्या सगळ्या ट्रेडिशनल फूड्स हेजें एक्झिबिशन लायिल्लें. आमचे वेगवेगळे सगळे इतके ट्रेडिशनली आमी खूब बऱ्या पद्दतीचे फूड तयार करपाक शकता आसत जाल्यार आमी ताका स्कोप दितले कशें आनी खूब कशा बऱ्या पद्दतीन ते फुडें व्हरपाक शकता हे आमी सगळे जाण मेळून निश्चित रित्या करपाक शकतले. हांव परत एकदां तुमचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. फुडल्या 5 वर्सां खातीर लोकांनी तुमकां निवडून दिल्या
त्या खातीर तुमी खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करतले आणि निश्चितच ह्या आझादी का अमृत काल म्हणजे देशाची आमी 75 वर्सां आझादीची मनयता आणि त्याच वेळार आमी गोंयचे 60वें मुक्तीचें वर्स पुराय केलां. ते करता आसतना हो अमृत काल आणि ह्या अमृत कालात देश नवभारत निर्माण करपाक न्यू इंडिया फॉर्मेशन ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी सुरवात केला ते सांगता आसतना क्लीन इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया सारखे वेगवेगळे कन्सेप्ट ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मांडीत आसा. तेच कन्सेप्ट आपल्या गावात कसो आपूण हाडपाक शकतलो हाचो विचार जर सरपंच पंच हांच्यांनी मेळोन केलो आसत जाल्यार गोंय स्वयंपूर्ण जावपा खातीर फाटीं उरचें ना. ते तुमी सगळ्यांनी करचें इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. भवनेस्त मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद बाब सावंत. कर्तृत्व आणि कल्पकताय हांचो सांगोड घालत वावरत सर्जनशील